नावेली साखळी सकाळी पुलावेल्यान इनोवा पडली। ड्रायव्हर गेलो, 3 जाण क्रिटिकल आसात। ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो कंट्रोल गेलो आनी गाडी ब्रिजावेल्यान सकल पडली। मजगती रायबंद्रा ओल्ड गोवा बायपासार मेर्शे जंक्शनाचेर राती टेम्पो आनी 2 व्हीलराच्या एक्सिडेंटान एक बायल आगताक गेली। 36 वर्साची मेहरुनिसा नायक रावपी बायंगणीची। कुंडयच्या प्रॉक्टर अँड गॅम्बल कंपनीच्या स्टाफाक पावोवपाक गेल्ली इनोवा कार नावेले साखळे पुलावयल्यान पडली। ह्या एक्सिडेंटात कारीचो ड्रायव्हर लाटम बारसेचो 20 वर्सांचो शैलेश गांवस गेलो, जाल्यार 3 जाण क्रिटिकल कंडिशनांत आसा। रायबंद्रा ओल्ड गोवा बायपासाचेर एक्सिडेंटात एक बायल आगताक सोंपली। सोमारा राती टँकर आनी एक्टिवाचो एक्सिडेंटाक आय विटनेस नाशिल्ल्यान चूक कोणाची ती कळना। टँकर पणजे वतालो आनी एक्टिवा बायंगिणी वाटेन। सोंपल्या ती मेरुनिसा बायंगिणी रावपी। धपक्यासरशी स्कूटर सामकी काबार। ओल्ड गोवा पुलिसांनी येवन मेरुनिसाची बॉडी जीएमसीत पोस्टमार्टमाक व्हेली। एक्सिडेंटाचो पंचनामो केलो। एक्सिडेंट जाला त्या सुवातेर हायवेचेर स्ट्रीट लायट पेटनात। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। मंत्री पालेकरान मंगळारा 3ऱ्या फावट माली जेटीचे इन्स्पेक्शन केले। मे, जून आनी आता हो जुलय। जेटीर खंय अतिक्रमणां आसात ती काडपाचो ताचो प्लान। पयली शिटकावणी दिली, मागीर 10 दिसाचो प्रास दिलो। मागीर पळयल्यार जाग्याच्याच कोफुसांव फिशरीज डायरेक्टरूय वग्गी। आता पालेकरान परत इन्स्पेक्शन केले। आता एक सारको एन्क्रोचमेंट काडटलोच म्हणून सांगता। आम्ही आता पळयला हांगासर सगळे बेशिस्तीचे प्रकार चल्ल्या। हांगासर तांकां कोणी ताबो दिनासतना हांगासर इल्लिगल शेडी बांदल्यो गेल्या। जे बेकायदेशीर प्रकार हांगा चल्ल्या ते आमी बेगीन बंद करतल्यो आनी ह्या शेडीचो आमी ताबो घेतले। असले बेकायदेशीर प्रकार हांगाच्या फुडें चलोवंक दिवचो ना। पण ही एरिया फिशरीजच्या ताब्यान आसल्या कारणान हांगासर ताबो फिशरीजचो येता। म्हणून हांगा जर जी कामां चल्ल्या ही बेकायदेशीर चल्ल्या, म्हणून हे ताब्यान घेतले आमी आनी मागीर तेच्या फुडें कितें करपाचें तें ठरयतले। आतां बेगीन नोट मूव करून घेता ते ताब्यान। ह्या प्लेसीचेर तर भाडे बिडे कांय ना आनी हांगा परप्रांतीय लोक आसा अशें दिसून येता, कित्याक गोंयकार कांय कोण हांगा दिसना। डायरेक्टराक आदेश दिल्लो आसा की ते क्रॅकडावन कर म्हणून आनी सगळ्या जे पळय थंय इल्लिगल आशिल्ले त्या सगळ्यांक ऑलरेडी नोटिसो पाविल्ल्यो आसा आनी नोटिसो पावल्या कारणान तांणी आतां येता त्या 8-15 दिसां भितर ते सगळे आमी ताबो घेतले आनी सगळे क्रॅकडावन करतले। फिशरीजची जागा आनी ताजे उपरांत मागीर जी फिशरीजाक लागना जागा ती कांय प्रमाणान एनक्रोच केल्ली आसा, इल्लिगली एनक्रोच केल्ली आसा आनी ती जी पळय इल्लिगली एनक्रोच केल्या ती कवर करून ती जी आमकां लागना ती क्रॅकडावन करची पडटली आमकां। आनी हांगा जे कितें इल्लिगल वगैरे चलता तेंय क्रॅकडावन करचें पडटलें। पण पयलीं आमी सर्वे करतले आतां हांगासर की जी पळय इल्लिगल आसा जागा एनक्रोच केल्ली ती जागा आनी जी फिशरीक लागना, फिशरीक लागता ती कवर करून जी जितकी पळय इल्लिगल आसा तितकी आमी पळोवन थंयसून ते PWDक इन्स्ट्रक्शन दिवन ते एनक्रोच जे पार्ट आसा एनक्रोच ताका फेन्सिंग करून आमी पयलीं ताब्यान घेतल्यो आनी त्या नंतर आमी डिसिजन घेतलें की कितें करपाचें आसा पळय तें। कित्याक सद्या हांगा आमचो एक जवळ जवळ 4 कोटीचो प्रोजेक्ट जेटीचो चल्लेलो आसा। त्यामुळे जे कितें इल्लिगल आसा तें आमी तशें बेकायदेशीर करूंक दिवचें ना। इल्लिगल जे आसा तें क्लियर करून घेतले आनी हांगा जी पळय आमची आतां सद्या जेटी चालू आसा ते जेटीन तांकां हे करतले, एकोमोडेट करपाचो प्रयत्न करतले आमी आनी जे एनक्रोचमेंट जाल्ले आसा ते क्लियर करून घेतले। ताका लागून आतां आमची परत बसका जातली ऑफिसान आनी खंय खंय कितें आसा तेचेर एक्शन घेवपाक आमी पळयता। कोणी बांदलेले इल्लिगल, कोणीन बांदलेले ना? ही सोसायटी जी पळय आसा हांगासर मांडवी फिशरमॅन सोसायटी, त्या सोसायटीन हो भाग व्यापलेलो आसा आनी ताणें ती बॉक्सां कशी केल्या आनी ती बॉक्स प्रत्येकाक तांणी केल्ले आसा।
मंगळारा परत जेटीर गेल्ले कडेन मांडवी फिशरमॅन सोसायटीचे मेंबर ताका थंय मेळ्ळे. बेकायदेशीर एन्क्रोचमेंट असल्यार खंय रेग्युलरायज करात. नुस्तेकार खंय गरीब तांकां पिट्टात. फिशरीज डायरेक्टर त्रास करता. गोंयकार काय बोटीर वचनात तांकां आंध्रा ओरिसाच्या लोकांक घेवन धंदो करचो पडटा. आमकां नाही आमी मातशें चुकल्याय जाल्यार आमकां रेग्युलरायज कर सर. तुम्ही आमचो आतां लिडर्स तुमचे कडेन येवपाचें. आमी येयलेले तुमच्या घरा कडेन आनी सगळे प्रॉब्लेम सांगलेलो सर. तुमी जाल्यार आमची जॉयंट मिटींग सांगलेलें. आमी डायरेक्टरा बद्दल सांगलेलें आमकां कितें रेंट लायता आमी चुकल्याय जावं सर पूण रेग्युलरायज कर न्हू. आमकां रेंट भरपा जाल्यार रेंट भरता न्हू. आमी इतलें हायजेनीक केलां सर. पळय मोदी आसा म्हणटा सगळें लीक कर इतलें पळय हायजेनीक आमी केलां सर. जागा जर आमची नात आनी ती इलिगली अप्रोच केला जागा गव्हर्नमेंटाची न्हू सर. आतां भायल्यान तूं पळय भायल्यान पळय तुमी आतां शेड गव्हर्नमेंट तुमी ना सर. तेजेर कोणूच हे पळय आमी बांदलां पळय तें पयलें कच्चें आसलें कांय नासलें काय बेश्टे पोत्र्यांनी आसलें आनी ते आमी बरें आमचे पयशे मोडून आमी बांदलां पूण फिशरीच्याच जाग्यार बांदलां. जोरी तो ते इनलिगल म्हणटा ते लिगलायज करा. आमी पेमेंट करपाक आहा रेडी आहा. कित्याक ह्या जेटीचे आमी 7,65,000 हारीक कोत्ता. तरी ह्या जाग्याचेर तांकां कितें हारीक करपाक जाय आमी कोत्ता. पयलें हिंगा सारकी अनहायजेनीक आसलें आमी हायजेनीक केलें. आनी जेन्ना पळय युरोपियन युनियनाचे पळय व्हडले आमचे फिशरीचे नुस्तें घेवपी येता भायले ते फिशरी डिपार्टमेंट तांकां हिंगा हाडून हें दाखयता हें बेस्ट आहा तुमी केलां म्हणटाले. आनी आतां हे 4 जाणांक लागून कित्याक लागून ते आमचेर हे पळय हे आमचे बंद करूंक कोत्ता हें सारकें न्हू. जोरी तर तांकां इलिगलायज करपाचें करून दी आमी रेडी आहा. इवन आमी तांकां सांगलेलें की जे कंबायंड मिटींग घेवची म्हणून आमची मिटींग घ्या दोगांयची मिटींग घ्या. फिशरी डिपार्टमेंट मिनिस्टर इवन CM आहा जाल्यार आमी सगळ्यांची मिटींग घेवन बरे भाशेन हें सेटल करूंक जाय. कितें बरे भाशेन जावपाक जाय. फिशरमॅन गरीब लोक आमी कितें बोटीचेर मनीस आमी वचना बोटीचेर. आमी जे मनीस दवरता बोटीचेर ते भाशेन ही बॉक्सां सगळीं आमकोडे इतलीं वर्सांचे सगळें हें आमकोडे की आमी ही बॉक्सां आमच्या बोटकारांक दिल्या मेंबरांकूच दिल्या आनी मेंबरांनी ते मनीस दवरल्या. आमी कोणाकूच भायल्या लोकांक दिवना ओन्ली मेंबरांक दिल्या. बरें आतां हे तुमी बॉक्सां बांदल्या पळय आतां ती तुमी काडपाक रेडी आसा जर ना काडपाक ना. आमकां पळय हेतून आमकां खूब लॉस जाता. आमचे पळय धाकटे बोटी आहा पळय न्हू धाकटे बोटी आहा आमचे धाकटे ट्रॉलर आहा 3 सिलिंडर ट्रॉलर आहा तांकां खूब त्रास जाता. तेजी बारीक बारीक सुंगटां येता पळय हें आमचें चलोंक जाय. आनी हें आमकां हितूनच आमकां कितें आमचे सोसायटीकूय कितें डेव्हलपमेंट करपाक कितें आमकां फिशरी हें रेंट घेता पूण कांयच हिंगा एक शिमिटात एक पोती हाडून काम करिना. आमच्या पुस्तार आमी काम करता. हे आमचे मांडवी फिशरीज करता आनी मांडवी फिशरीज करून ओहली जेटी गोंयान कोणाची जेटी ना तोहली आमी मांडवी फिशरीन केलेली आहा. आपूण कितें ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता मागीर कितें ते करता म्हूण उलोवन पालेकार थंयच्यान भायर सरलो. माली जेटीर ही ताची एक्शन नाशिल्ली 3री ट्रीप. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. हवामान बदलाचेर अभ्यासपूर्ण प्रदर्शन आनी म्हायतीन भरिल्ली सायन्स एक्सप्रेस मडगांवां पावली. रेल्वे मंत्रालय आनी केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्याचो हो उपक्रम तोखणाय करपा सारको म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उलयलो. ही ट्रेन 3 दीस गोंयच्या शाळा आनी कॉलेजींच्या भुरग्यां खातीर उक्ती आसतली. Science Express is one of the best work of the railways for the benefit of school students and college students. Every year it comes on this Madgaon station, being an important junction. They keep it for 3 days and they organize all the students of the schools and colleges to visit the Science Express. I call all the teachers and the professors of the colleges to send their students to see this Science Express so that they understand all the basics of the climate change. It basically reflects various facets of climate change. You can actually see in view of they have exhibited some demonstrations also there. And I am happy that Railway Minister Mr. Suresh Prabhu has taken personal interest to do the inauguration by video conference. दर वर्सा सायन्स एक्सप्रेस देशभर फिरता. भारतीय रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान देशभर भुरग्यांक सायन्स आणि हवामान बदलाची माहिती मेळची म्हणून हो उपक्रम चल्ला. टेक्नोलॉजी की नेचर कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है और नेचर कंजर्वेशन करते हुए जो रिसर्च पाए गए हैं डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है.
यहाँ पे हमें एक रेयर प्रजाति है हमारे जो सिल्टेल स्नैक जो सिर्फ साउथ इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं, उसके बारे में हाईलाइट किया गया, व्हिच इज़ वन ऑफ द नॉन वेनमस स्नैक। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सी टर्टल के बारे में कि इंडियन सी टर्टल जो है उनकी मात्रा बहुत तेज़ी से कम होते हुए जा रहा है। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है और उनका जो तरीके हैं सारे उसको डेवलप किया गया है यहाँ पे, और उसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है कि उनके जो टाइप्स ऑफ टर्टल्स कितने हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। So यहाँ पे handprint it means what is the handprint? That is the first reaction towards the sustainability. That means how we can reduce the pollution. So like here we will click the headline what we have. Here they will tell that what place they have taken. So it's about like someone is telling that they started planting trees, saving the water. So it's like that. 11 जुलै ते 13 जुलै मेरेन 3 दीस ही ट्रेन मडगांवां आसतली। त्या उपरांत 14 ते 17 जुलैक रत्नागिरी। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। घेऊया एक ब्रेक।